नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय वेगवेगळे आसात, बट असले इंट्रस्टिंग 2-3 विशय घेवन आमी तुमचे मुखार आयल्यात आनी आमचे तिनूय एडिटर तुजे बरोबर आहात. पांडुरंग बाब गांवकर, जोयल बाब आफांसो, लौकीक बाब शिलकर. आनी पयलो विशय जाचे वेल्यान आमी सुरवात करतात तो म्हळ्यार एक इंट्रस्टिंग विशय. सीएमान काल राती सगळ्या एडिटर्सां खातीर एक डिनर दवरिल्लें आनी त्या डिनरा वेल्यार खुबशी चर्चा जाली. कितें चर्चा जाली, तातूंतल्यान आमकां कितें समजलें, ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी उलयतले. ज्यो गजाली आमी तुमकां कॅमेराचेर दाखोवपाक शकनात, पूण कितें घडलें तें सांगपाक शकतात. सो जोयल बाबा, सुरवात तुजे कडच्यान करता. वॉट वेर युअर इम्प्रेशन्स ऑफ द डिबेट एंड डिनर? खुबश्यो गजाली प्रमोद की सीएमान उगड केली की लायक फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेड दॅट इन लायन विथ द NEP ही वील हॅव 2 more universities, cluster universities it is called them, like one is in North Goa, one is in South Goa. Most probably South Goa will be in around Kepe. And he also explained the role of Goa University, which will continue the way it is. But this is a long term plan. तेजे वयल्यान जी स्टेटीची मागणी आशिल्ली ऑन विथ द फायनान्स कमिशन तेजेर उलयलो तो. हाव टू वॉट एन एक्सटेंट दे हॅव आस्क्ड फॉर एडिशनल फंड्स. And also he was not very optimistic of getting those demands which they have put before this thing. And वेगळे खूब हेजेर just subtly touched upon various other issues, but the major announcement was that the way ahead in education. Cluster universities, and also there was a few regrets here and there in the education departments which he conveyed that things could have been better without getting into the specifics. Very interesting is that students will have access to various kinds of courses or specializations in their own district. So if a student wants to suppose pursue what he says was music, which is he doesn't have to travel, he will have to find it within that cluster and go ahead. So it will actually help the students to actually pick have and multiple choose. choices. Have multiple choices. हेजे भितर तिणें आनी खुबश्यो तुवें आशिल्लो तितून भितर खुबश्यो गजाली डिस्कस केल्यो आनी थोडे विशयांचेर तो ही वॉन्टेड टू स्कर्ट दोज इश्यूज. लायक फॉर एग्जाम्पल हेल्थ कॅराचेर आमी उलयले तेजेर की लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टाफ क्रंच आसा. सो वीच ही डिनायड. ही सेज दॅट आय डोंट थिंक दॅट इज अ स्टाफ क्रंच. देर इज मे बी ओकेजनल म्हणटा तो, केन्नाय तरी असो जावंक शकता की ऑन एंड ऑफ मे बी देर इज अ प्रॉब्लम, बट बाय एंड लार्ज ही सेइंग दॅट super speciality hospital is well equipped. Also we asked him about South Goa district hospital, whether it is full fledged. तितून भितर हें आसा म्हणटा तो म्हणटा ICU has been active, and other specialization will have to look at contract specialization, like hire specialists on contract basis, so that these kind of specialization or special services can be availed of by this thing. These are the main. हय पांडुरंग बाब, तुका कितें दिसलें? कारण म्हाका दिसता क्लस्टर युनिवर्सिटीचो एक पॉयंट आशिल्लो, जर एक इंजिनियरींग स्टुडंटाक सुद्दां जर फाल्यां म्युजीक शिकपाक जाय, ताका ती ऑप्शन्स मेळटली त्या क्लस्टरा भितर. तांणी प्रॅक्टिकली सांगलें की गोंया भितर 3 युनिवर्सिटीज आसपाक शकतात फुडलीं 3 वर्सां भितर. एक गोंय विद्यापीठ, एक उत्तरेक क्लस्टर आनी एक दक्षिणेक क्लस्टर, आनी गोवा युनिवर्सिटी ही क्लस्टर युनिवर्सिटी जातली. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचेर ते उलयले, गव्हर्मेंट जॉब्सांचेर ते उलयले. तुमचे हायलायट्स कितें, टेकअवेज कितें आशिल्ले? म्हाका एक कळना की आमकां इल्लेशें ल्हानशें गोंयांत म्हणजे आमच्या कडेन प्रोफेशनल कॉलेजीस आहात 33 एप्रॉक्सिमेट, आनी बाकीच्यो कॉलेजी आहा एक 33. सुमार एक 65च्या आसपास 70च्या आसपास कॉलेजी आमच्या कडेन आसा. सो अशें गोवा युनिवर्सिटीच्या अंडर सगळें बरें चल्लेलें आशिल्लें. सो एक अजापशें दिसलें सरकाराचें की आणखीन गोवा युनिवर्सिटी सोडून आनीक 2 क्लस्टर ते तयार करपाक सोदता म्हणून. सो आतां जेन्ना बातमी आयली तेन्ना अनेक म्हणजे प्रोफेसर लेवलाचे जे आसा शिक्षक, तांचे ते शॉक जाले की कित्याक गरज आसा काय म्हणून. आतां गरज आसा काय ना, म्हणजे मुख्यमंत्र्यान म्हटलां की NEPच्या अंडर आमी ते करपाक सोदता म्हणून. पूण म्हाज्या म्हायती प्रमाण 7-8 वर्सां पयलीं
जेन्ना प्रसाद लोलयेकर हायर सेकंडरीचो हायर एज्युकेशनाचो डायरेक्टर आशिल्लो तेन्ना गोंयांत क्लस्टर युनिवर्सिटीज करपाचो एक हे आशिल्लो की सावथ गोंयान एक आनी सांकळे एक करपाची, पेडण्यां एक करपाची आनी केप्यां एक करची अशें म्हणून तेन्ना एक प्रपोजल आशिल्लें. म्हाका दिसता तेच प्रपोजल आतां ते फुडें हाडपाक सोदतात. पूण एक असो प्रश्न येता की एक ल्हानशा गोंयान ह्यो 3 युनिवर्सिटी ह्यो जाल्यो आनी त्या शिवाय मागीर आनी प्रायवेट 4 युनिवर्सिटी तेंच्यांनी परमिशन दिल्लेलें आसा, ऑलरेडी दिल्लेलें आसा. एक म्हाका दिसता एक गोंयांतलीच एक लॉ कॉलेज येवपाची आसा, एक गुजरातची पारूल युनिवर्सिटी, मागीर ती MIT येवपाची आसा, पुण्याची पीस कराडची अशे 3-4 युनिवर्सिटी आनीक येवपाची आसा. म्हणजे गोंयांत जवळ जवळ प्रमोद फुडल्या 2-3 वर्सांत 7 युनिवर्सिटी आसतल्यो, जे आमी एकच आसली थंयसर. हय त्या शिवाय इग्नू सारके ह्या चालू आसा न्ही गोंयांत, इग्नूय चालू आसा. म्हणजे इतलेशे गोंयांत इतके ह्यो गजाली जाय काय कितें असो एक प्रश्न तयार जाता आनी तो प्रश्न पडलेलो आसा सद्या शिक्षकांक, प्रोफेसरांक. दुसरो ताणें जो काय विशय हेचो काडलो तो मोपाच्या संदर्भांतलो, तो व्हेरी पॉजिटीव आशिल्लो स्टेटी खातीर, की मोपा कडल्यान रेवेन्यू येवपाक सुरवात जाल्या. म्हणजे आमकां दिसतालें तो म्हणजे एटलिस्ट बरो एक रेवेन्यू म्हयन्याक येतलो एक 30-40-50 कोटी तरी म्हणून. आत्तां तो एक 8-9 कोटीचेर आसा. म्हणजे वर्साक 100 कोटी तरी आतां येवपाचें जातलें तांकां. सो ही एक बरी गजाल आसा की सरकाराक एक कांयच करनासतना एक रेवेन्यू येतलो, तो एक हें आसा. आनी म्हाका दिसता मॅट्रोचो तेणें एक सांगलें मुख्यमंत्र्यान की सिंधुदुर्ग टू कारवार जर जोडटलो जाल्यार टुरिजमा खातीर सिंधुदुर्ग गोवा आनी कारवार टुरिजमा खातीर मॅट्रो जर एक सुरू केली जाल्यार ताचो उपयोग जावंक शकता. आनी ताच्या उपरांत गोंयांत खंय तरी आनीक इंटरनल 1-2 रूट करूं येता, हो असो विशय आसा. पूण तो म्हणटा आतां प्रायमरी लेवलाचेर ताचेर चर्चा सुरू आसा, सर्वे जातलो. म्हाका दिसता की ही गरज आसा, मॅट्रो बीन ही काळाची गरज मनशांक, म्हणजे गोंयानूय गरज आसा आनी जेणे करून पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जी आसा ती बऱ्यापैकी जाग्यार येवंक शकता. अश्यो काय 2-3 गजाली काल मुख्यमंत्र्यान सांगल्या आनी म्हाका दिसता बरें राज्या खातीर तुवें जशें म्हटलें की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचें आतां ताचे एग्जाम सुरू आसा. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्यो 22,000 भुरग्यांनी जे कितें एप्लाय केल्ले तातूंतले 3-3, 4-4 हजार अशी बॅच करून ते एग्जाम घेतात. 22,000 भुरगे जेन्ना फुडाराक केन्ना तरी आनी दुसऱ्या पोस्टा खातीर करतले तेन्ना एक 2-3 हेतूनच बॅचीनूच ते काबार जावपाक जाय अशा पद्दतीची एक फॅसिलिटी आपूण करता म्हटला. म्हणजे 10,000 भुरग्यांची एकाच टायमार एग्जाम घेवंक मेळटली अशा प्रकारची फॅसिलिटी तयार करपाचो आसा. आनी मुख्यमंत्र्यान ताजोय पुनरुच्चार केलो की आनी आतां काय जावपाचें ना, फक्त स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या मार्फतच जॉब भरतले म्हणून, कारण एक मेरिटाचेर सिलेक्शन जावचें अशें म्हणून. सो एक काय गजाली त्यांनी काल स्पश्ट केल्या. एक 2 विशय जे आशिल्लो की एक म्हळ्यार फायनान्स कमिशनाचो. थंय ताणें सांगलें की आमी आमचे पर कॅपिटा इनकम चड आसा, आमचो GDP वाडटा दर वर्सा आनी त्याच बरोबर आमी जे पॅरामिटर्स आसात ते पॅरामिटर्स सगळे फुलफील करतात. ताणें जो एक मुद्दो मांडलो की जनरली आमचे कडच्यान टॅक्स कलेक्शन जाता आनी ते गरीब स्टेटीचेर चड खर्च जाता. सो सरकाराक गोंयाक तुगेलो चड वांटो मेळचो. आनी तांचें जें रिजनींग आशिल्लें तें म्हणपा लागलें की आमी टार्गेट्स कंप्लीट करतात म्हणून आमकां कोण इन्सेंटिवायज करना. आमी ह्या खेपेक सांगलां की आमी टार्गेट कंप्लीट करतात न्ही, आमी बरी परफॉर्म करतात. बरी परफॉर्म करतल्याक तुमी चड दिवपाक जाय ऑर ताका इन्सेंटिवायज करपाक जाय. पण तुमी आमचे कडच्यान घेतात आनी सगळ्यांत चड पयसो व्हरून गरीब राज्यांनी घालतात. सो आमच्या प्रॉस्पेरिटीचो फायदो आमकांय जावपाक जाय, हो एक मुद्दो ताणें मांडलो. ताजेर जेन्ना आमी ताका विचारलें की हें तुमचें मत बरें आसा पण फायनान्स कमिशनान कितें सांगलें काय म्हणून, ताणें तेंय सांगलें की आमचे कडेन पर्याय ना, आमी गाडगीळ मुखर्जी फॉर्म्युलान वतात आनी त्या प्रमाणे हांगच्यान पयसो भरून आमकां तो गरीब राज्यांनी घालचोच पडटा म्हणून, हो एक विशय आयलो. दुसरो विशय स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचो, जाचेर ताणें सांगलें की आतां जें सर्क्युलर काडलां तें सर्क्युलर फक्त मार्च 31 मेरेन आनी रिक्रुटमेंट प्रोसेस चालूच उरतलो म्हणून. रिक्रुटमेंट प्रोसेस तुगेलो स्टॉप जावचो ना आनी एग्जाम्स आतां चालू आसात म्हणून. ताजेर एक बरो प्रश्न आयिल्लो, ताजेर म्हाका दिसता की तुवें उलोवचें की मंत्र्या कडच्यान प्रेशर आहा काय म्हणून. कारण आतां जेन्ना एग्जाम दितना तुगेलो एग्जाम दिली की तुका तुजे मार्क कळटात, रोखडेच कळटात. सो ताणें सांगलें सुद्दां उलयतना की एग्जाम दिवन आपल्या मरे भुरगे आयले थोडे साहेब कोण घेत न्ही काय म्हणून, आनी आपणें सांगलें म्हणून तुमी जर एग्जाम पास जातात जाल्यारच कितें तरी पळोवपाचें, अदरवायज पळोवपा सारकें न्ही आतां कांय उरलें ना म्हणून, पयलीं एग्जाम पास जाया म्हूण. सो हे दोनी मुद्दे जे आसात राज्याच्या आर्थीक. तिसरो जो ताणें मुद्दो इम्पॉर्टंट काडलो तो म्हळ्यार मायनींग बंदी उपरांत जीं रिणां घेतिल्लीं ती रिणां आतां प्रिंसिपल पे करपाचो वेळ आयला. सो फुडल्या वर्साचे जे रिणां पे करपाचे प्रकरण आतां 3,000 कोटीच्या वयर पावतलें, रिणांच हें करपाचें पे करपाचें. सो ह्या तिनूय मुद्द्या कडेन तुमी कशें पळयतात?
फायनान्स कमिशनाचो पळय न्हू एक दीस मिटींग जाली फूल स्टेक होल्डर डिपार्टमेंटा मिनिस्टरूय आसले थंय त्यो कॅटेगरीज ज्यो आहा पॅरामिटर्स जे आहा थंय गोंय बसना हें सारकें आनी त्या खातीर गोंय सरकारान कितें मागलें हांव तो डॉक्युमेंट वाचतालो तेंचो की रेवेन्यू डेफिसीट टायपचो एक कॅटेगरी आसता म्हणजे जी राज्यां रेवेन्यू चड जनरेट करूंक शकना ती एक कॅटेगरी आसतात आनी तितून भितर 45% जो डेव्हल्युशनाचो जो शेअर आसता 45% आसता थंय गोंय राज्यान सांगलां की हांगासर ते 45% आहा ते 30 करा आनी 15 कुशीक काडा आनी एक कॅटेगरी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट एक कॅटेगरी करा आनी ते 12.5% करा आनी एक कसली कॅटेगरी आहा ती 2.5% थंय घाला तेजो फायदो आमकां जातलो सो गोंयचे जे आतां शेअर डेव्हल्युशन जे आहा पळय न्हू जे 0.36 काय 38 कितें तरी आहा ते 1.76 म्हणजे 4 फोल्ड जावपाचें म्हणजे 4 टायम चड मागपाचें मेळपाचें सो तो जेन्ना गोंय सरकारान मागलें तेन्ना कमिशनान डायरेक्ट विचारलें बाबा खंयच्या राज्याचे कडून तुका दिवंक लायता काय म्हणून सगळे कॅबिनेट म्हणजे मंत्री आसले ते मुख्यमंत्री आसले ऑफिसर आसले तुमी कितें सांगपाक सोदता की तुमी इतले जे पयशे मागता ते खंयच्या राज्याचे काडून दी तुमीच सांगा खंयचे कोणाचे काडून दिवं काय म्हणून असो मुद्दो येयलो काउंटर क्वेश्चन जालो हय मागीर आनीक म्हणजे आमच्याच रिपोर्टरान तांकां कमिशनाची प्रेस कॉन्फरन्स आसलो तेन्ना प्रश्न विचारिल्लो तुमचे कडेन सगळींच सरकारां आमचीच न्हू गोंयभरची सगळींच देशभरांतली सगळीं सरकारां खूब पयशे मागता ते वाडोवन मागता तांकां ते फॉर्मुला प्रमाण मेळटा बट आपल्या स्टेटीन ती अश्यो स्किमी तयार करता वेलफेअर स्किमी म्हणून आनी ती फ्री बीज पयशे ना म्हणटात आनी फ्री बीज दितात सो तेन्ना तेणी सांगलें आमी आमचो रोल वेगळो पयशे कितले दिवप ना दिवप मागीर सरकार दितात आनी ते कशे वापरता प्रोजेक्ट बेज आहा ते पयशे ते वापरतात ते स्किमी करता ते आपले स्वताच्या पयशांनी करता स्टेट ओन रेवेन्यूंतल्यान पण आमचे पयशे तांकां मागीर दुसऱ्या कामाक जाय पडटा तेंचे पयशे घेवन ते स्किमी दिल्यो अश्यो ताजो अर्थ येना पण तेजेर आमचो कंट्रोल ना म्हटलें तेणी आनी तेणी फुडें ते कमिशनान एक मुद्दो मांडलो की लोकांनी चिंतपाक जाय तांकां फ्री बीज दिवपी सरकार जाय काय तांकां बारीक सगळ्यो गजाली बारीक साधन सुविधा बेजीक गजाली ह्यो जाग्यार घालून सुशेगाद सगळें राज्य चलोवपी सरकार जाय हें लोकांनी वोट करता आसतना चिंतपाक जाय काय ते कमिशनराचो कमेंट आसलो सो हे फायनान्स कमिशन आनी खंयचे मुद्दे दुसरें म्हणजे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचो मंत्री कशे पळयतात कारण प्रोसेस तर चालू आसा काय क्लियर आहा सारकी पास जाल्यार पळोवया कांय दीस कांय म्हयने फाटीं मदीं तसो प्रश्न बातम्यो येयल्ल्यो तेजे की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आतां गुंडायता म्हणून पण आतां पिक्चर क्लियर जाला एग्जामी जावपाक लागल्या जशें तेंच्यांनी ते लास्ट 3 मंथ्सांक तेंच्यांनी ठरयलां की रिक्रुटमेंट प्रोसेस हें रिक्रुटमेंट आसतना तेंच्यांनी प्रोसेस चालू दवरला आनी नव्या फायनान्शियल इयराक ते रिक्रुटमेंट करतले आनी प्रोसेस इतलो आतां फुडें गेल्या म्हाका दिसना की ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आतां तेजेर कितें तरी प्रॉब्लेम येतलो वा कोण ताका ऑब्जेक्शन करतलो कांय डिपार्टमेंटांनी जर आपले पोस्ट बी अशे आजून सांगोना स्टाफ सिलेक्शन आपल्या इतले जाय म्हणून तिका हळूहळू पोस्ट आतां भायर काडचे बाबा आपले हें करपाक जाय इतले पोस्ट जाय ते आपल्या भरून दी म्हणून सो आतां हो प्रोसेस इतलो फुडें पावला की आनी तेजो फायदो लोकांक जातलो पयलें म्हटल्यार रिटर्नाक थंय मॅन्युपुलेशन खंय दिसना रिटर्नाचेर पयलीं भुरगो जो बरो आहा तोच फुडें वयतलो तेजो फायदो डायरेक्टली जातलो चडशे जॉबांनी कितें जाता रिटर्न क्लियर जाली काय मागीर हेज्या टायमार ओरलाच्या टायमार आमी म्हणटा चडसो हें जाता पण जेन्ना रिटर्नांतल्यान बरो भुरगो फुडें वयतलो तेन्ना फुडें एक 10 बरांतल्या एकट्याक सिलेक्ट जेन्ना फायनल सिलेक्ट जाता 10 बरांतलो एकटो सिलेक्ट जातलो करेक्ट सो जो चंक फुडें वयतलो तितून मॅनिपुलेशन मेरिटाचेर मुखार सो एक मातसो कमी पण तो बऱ्यांतलोच वयतलो म्हणजे एक बरो चंक पयलीं फुडें वयतलो आनी मागीर तितूंतल्यान सिलेक्ट जाता ती बरी गजाल जाता या जयल हो जो मुद्दो आहा तिसरो की मायनींग बंदी उपरांत जी रीण घेतिल्लीं ताजी प्रिंसिपल रिपेमेंटाचो काल ताणें उलोवनूय दाखयलें की दॅट लूक लायक वन ऑफ हिज बिगेस्ट वरीज कारण प्रिंसिपल रिपेमेंटा येतात आनीक ऑलमोस्ट 3000 कोटीच्या वयर हें बर्डन आपल्याचेर पडटलें ह्याच वर्साक प्रिंसिपल प्लस इंट्रस्ट हेंय ताणें उलोवन दाखयलें हाव डू यू लुक एट इट आर वी इन अ पोजिशन टू हँडल दॅट Of course, we are not in a position to handle that, but CM तो हे काढलो की borrowings have been within limits. तो म्हणटा सदांच म्हणटा तो की borrowing the upper limit is 2,400 crores or something. They have borrowed only 1,000, half of it. So that is fine. Borrowings is fine, but what are you going to do with the principal amount which is growing? Which interest, is now, yes. Yeah. Now it is interest plus principal that will come for repayment from this year onwards. And unfortunately, the government is availing of further loans to Yes. pay that back. So now we are in a very dangerous cycle. Dangerous zone. So I don't know how, unless there is major revenue earning, maybe through mining, which they are going to get,
or some other revenue stream. Even Mopa's revenue is 100 crores, but unless Mopa's all 3 phases become operational, तसो तो रिणाक आधार करपाचो रेव्हेन्यू येवपाची परिस्थिती ना. No, 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 no. They are in. मोपाचे 3 फेजीस ऑपरेशनल जातकीर बी घडये मातसो आधार जाय. कितलो जातलो प्रमोद? तरी, जावन you can say 200. So now we are practically in a very dangerous cycle. Very dangerous cycle. In terms of finance, of course, we could see that there is a discomfort. खरेंच आसा. And the big worry is some kind of a finding he'll have to find his way through. The biggest takeaway for him in this entire meeting was all this, like, staff selection commission. He was very confident, and the way he actually presented that before us. Yes, there was not even an iota of doubt that that he is going ahead with that. And he is also very happy the way it is gone about. तो कशें म्हणटालो की स्टुडंट्स खूब जाण येयले अशे कॅन्डिडेट्स आनीक म्हणपाक लागले की आपण बरें केलां आपण आनी अशें केलां तशें केलां बिकॉज इमिजिएटली यू आर गेटिंग युअर रिजल्ट्स. सो दॅट इज अ व्हेरी गुड सायन फॉर गोवा ऑल्सो एंड फॉर CM ऑल्सो. रिणाच्या रिणाचे कशें आसता अंदू रीण घेता तेजे 10 वर्सांनी तूं 10 वर्सांनी पण ती 10 वर्सां इंट्रस्ट बरीच आसता पण मेनी चडशे टायम अशें जाता की जो मुख्यमंत्री रीण काडटा तो ते फारीक करपा आसना, दुसरो फारीक करता. हे पावट कशें जालां आतां प्रमोद सावंताच्या टायमार तर BJPचेच रीण पण मुख्यमंत्री दुसरे आसले. त्या टायमार पर्रीकार आसलो, सरकार त्याच पक्षाचे पण हय त्याच पक्षाचे आसले आनी मायनिंगाची बंदी वेळार ती रिणां आनी आतां ताका ती 350 ते 400 कोटी आसतले न्हू पण 350-400 कोटी म्हयन्याक पडटले ताका. म्हणजे तेणी काडले ते रिणाचे ताका इंट्रस्ट भरपाक जाय प्लस हो प्रिंसिपल ताका भरचो पडटलो. ऑलमोस्ट 3,500 कोटींचेर पावतले. बरोचसो फटको त्याच्या रुटीन आपल्या प्रोजेक्टाक वा स्टेटीचे जे डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट ताका ते रेव्हन्यू अंडर येवपाक जाय. दुसऱ्याची रिणां पयलींची रिणां फारीक करपाक ताका भरचें पडटलें. आनी तो तेणी स्वता फायनान्शियल जे थोडे रिफॉर्म्स केल्या. खुबशीं रिणां तेणी जी ही न्हू जर बाकीची रिणां दुसऱ्या सोर्सांतल्यान घेतलेली ती चड इंट्रस्टाची आसली तेणी कन्वर्ट केली आनी रिस्ट्रक्चर करून कमी इंट्रस्टाची आनी आपण थोडी प्रोजेक्ट बेस्ड लोन्स घेतल्या ती नाबार्डा कडच्यान घेतली विच इज एट 3% 4% इंट्रस्ट. दॅट यू मेन्शन ह्यो गजाली तेणी केल्या त्यो कमी रेटीन घेतल्या आनी तेजे स्वताच्या टर्मान तितले रीण जायना. म्हणजे फुडें एक वेळ तेच कंटिन्यू जालें नाल्यार दुसरे कोण येयले तेजे टर्माची जी 10 वर्सां उपरांत मेळटली म्हणजे ती रिणां कमी आसतली पण एका सद्या तेजे टर्मान चड फारीक करची पडटली. कमी जावचीच ना ती बिकॉज दे आर पायलिंग ऑन, दे आर एडिंग ऑन द बॅकलॉग. दिस इयर इफ आय रिकलेक्ट इट प्रॉपरली ही सेड दॅट ह्या वर्साचे आपले रीण वील गो अराउंड 2,200 crores म्हणून. He is making a point that it will be well within the limit, but it is still 2,200 crores. So 10 years down the line, कोणाक तरी हे 2,200 कोटी घास करून पे करचे पडटले. प्लस इंट्रस्ट बिकॉज इट्स अ डेंजरस सायकल. कारण आज मेरेन कशें आशिल्लें जे 2013 लोन घेतिल्ले मायनिंग बंदी उपरांत 2012 ताजे आमी इंट्रस्ट पे करताले. आता प्रिन्सिपल रिपेमेंट आयला आनी ही 1 वर्साची न्ही, आतां ही एवरी इयर सायकल सुरू जाल्या. दर वर्साक हे रिपेमेंट येतले आतां. सो इट्स अ व्हेरी व्हेरी डेंजरस फायनान्शियल सायकल वी हॅव रीच्ड नाव. कांय जाण प्रमोद न्ही नशीब घेवन येतात म्हणटा पळय तसो प्रकार ह्या सरकाराचो जाला. हेजें नशीब बरें सरकाराचें. पळय आतां ताणें सांगलें काल CMान की आमी चडशे आतां लोन जे आसात प्रोजेक्ट लोन्स बीन ती नाबार्डा कडल्यान बी हे करता म्हणून. फायन बरें आसा. पूण फाटल्या 2-3 वर्सांतलो तुवें जर रिकॉर्ड जर पळयलो जाल्यार GSTचो जी येणावळ गोंयांक आसा ती सॉलिड वाडलेली आहा. ती डबलान जाल्या. GSTचो सेंट्रला कडल्यान जर पळयचो सो जाल्यार डबल. मायनिंग आतां ती बंद आशिल्ली ताचे आतां तुवें काल तेणें सांगलें की आपण 18 डंप काडल्या म्हणून विकपाक. तो पयसो आतां सगळो ट्रेजरीन येवपाचो. स्टील पांडुरंग बाब ही हॅड टू स्टील गो फॉर 2,200 crores न्ही दिस इयर. हय. सो तागेलो बर्डन म्हळ्यार तूं म्हण तशें की तो 100 रुपया रीण काडपाचो ताणें 70 रुपया काडले रीण. दॅट इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर काय इकॉनॉमी, राइट. व्हाट ही इज सेइंग इज द बोरोइंग इज टू रिपे द ओल्ड लोन्स. now it's a very dangerous cycle. That's what I'm saying. तो कंटिन्युअस प्रोसेस आसता पण इतले काय लोड तेजेर वचना कारण तेणी जे रिफॉर्म तेणी जे सांगले अलौकिकान रिफॉर्म जे केल्यात. आतां एग्जाम्पल दिल्ली लँड हेचो जो आसा आमी जो प्लॉट किंवा फ्लॅट जे लोक घेतात ताची जी फी आसा ती अप्रॉक्सिमेट 600 crore येतली. ती तेणी जे नवीन रिफॉर्म केल्या त्याच्या प्रमाण ती डबल जातली 1200 जातली. आय एम नॉट डाउटिंग दॅट रेव्हेन्यू मोबिलायझेशन जालें ना. रेव्हेन्यू मोबिलायझेशन जालां बट दॅट रेव्हेन्यू मोबिलायझेशन वूड हॅव बीन अ गुड इंडिकेटर
if the principal repayment had not come for जीएसटीचो फायदो maturity, yeah. जीएसटी जो डेस्टिनेशन बेस्ड टॅक्स म्हणटा जे भायले स्टेटीचे प्रोडक्शन करता आनी तेजो जर त्यो विकता गोंयांत जाल्यार तो टॅक्स कंपोनंट पयलीं त्या स्टेटीक वयतालो तो Correct. आतां जीएसटी म्हणून ह्या स्टेटीन तितूंतल्यान आमचो कंपोनंट खूब वाडटा गोवा स्टेटीचो आनी गोवा सर्वीस प्रोवायडर हे आनी तितून हांगासर यूज जाता पण प्रोडक्शन जायना तरी आसतना आमकां तो टॅक्स रेवेन्यू मेळटा जीएसटींतल्यान सो तितूंतल्यानूय तो जीएसटी रेवेन्यू आमचो वाडपाक लागला. पण तातूंतल्यान तागेलो हो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता प्रिन्सिपल रिपेमेंटाचो. तो ताका फाटले जे 10 वर्सां उपरांतचे 10 वर्सांनी भरपाचे आतां सुरू ती सायकल. सो ती सायकल जी तेगेली ती हरशी म्हणून सुरू आसली पण पयलीं मातशें कमी आसले interest सो आतां ते एकदम आशिल्ली. ह्या ताका फुडल्या 2-4 वर्सां ताका ते एकदम भरमसाट आसतलें की म्हयन्याक 300-400 कोटीच्या म्हऱ्यान वयतले. मागीर जेन्ना अंदूचें लोन 10 वर्सांनी येतलें म्हणजे 2.5 कोटी म्हटल्यार ताका ते प्रिन्सिपलूच भरपाक जाय आनी डिवायड बाय 12 करून 2,500 कोटीचे ताका तितले कमी पडटा म्हणजे त्या टायमाचे Correct. सीएमान ते तितले म्हयन्याक कमी पडटाले तितली कमी लोन आतां ह्या Correct. सरकारान घेतल्या Correct. कारण प्रिन्सिपल अमाउंट तितलोच कंटिन्यू इंट्रस्ट तेणी भरला सो ते पायल अप जायना इंट्रस्ट तो घेता ते दुसऱ्यान भरता म्हयन्या बरोबर. सो ते फक्त प्रिन्सिपल अमाउंटूच तेन्ना सो भरता. आतां अकस्मात ताका जो प्रिन्सिपल अमावंट पे करचो पडटलो ते फाटल्या एटलिस्ट 10 वर्सांचे लोन जे आसा ते फुडली 10 वर्सां ताजो प्रिन्सिपल रिपेमेंट चालू उरतलो. तो चालू उरता म्हयन्या करेक्ट. सो दॅट इज अ व्हेरी चॅलेंजींग सिच्युएशन फॉर हिम. दुसरी गजाल जाली इम्पॉर्टंट म्हणटा ती टुरिजम बोर्डाची मिटींग जाली लौकीकबाग आनी ती बी म्हत्वाची कारण ती इकॉनॉमी कडेन संबंदीत जे स्टेक होल्डर्स म्हाका दिसता पयली फावट मन मेकळें करून उलयले आनी मुखार मुख्यमंत्री आशिल्लो टुरिजम मिनिस्टर आशिल्लो कितें जालें ह्या बसके भितर जाका लागून इतली हायप आनी बोवाळ जाला ह्या बसकेचो. फाटोफाट 2 मिटींग जाली एक कंक्लेव जाली स्टेक होल्डरांची थंय टूल किट सारके विशय सगळे तेजे मागीर रोहन उलयता आमी पळयलां चायना एजन्सीन बी डेटा दिल्लो तो आनी जी टुरिजम बोर्डाची मिटींग जातली ती कंप्लिटली एजेंडाक धरून आसता ते एजेंडाच्या भायर ते चडशे वचना सो ते एजेंडानूच तशे म्हत्वाचे मुद्दे आसले म्हणजे टॅक्सीचो जसो प्रेस नोट मागीर सीएमाचो येयलो टॅक्सीचे फेर आहा ते रेगुलेट करप ते एअरपोर्ट जावं रेल्वे जावं क्रूज टर्मिनल जावं मागीर तांकां प्रॉपर प्लॅटफॉर्म दिवप रेंट अ कॅबा खातीर बरे कायदे करप हे जाले. सो फाटले जे प्रोजेक्ट आहा म्हणजे एक तेंचो प्रोजेक्ट छत्रपती शिवाजी महाराज म्युझियम जे करता वा एकता मॉल जे करता ह्यो सगल्यो गजाली आहा ते प्रोजेक्ट टेंडरींग प्रोसेसान आहा तेजो फॉलोअप घेतलो आनी एक सुमार 1,400 ते 1,500 कोटीचे प्रोजेक्ट घातल्या टुरिजमाक तितून एक येता तो दोनापावला टू वास्को रोपवे एक प्रोजेक्ट आहा सुमार 425 कोटीचो. मागीर एक निर्भया फंड म्हणून तेंच्यांनी 211 कोटी मारल्या म्हणजे सेफ्टी टुरिस्टांची सेफ्टी खातीर. मागीर आनी परशुराम म्युझियम म्हणून करपाक सोदता 2.5 कोटी सुमार थंय. पेतुलान ते व्हडलें ओशिनोरियम करपाक सोदता एक्वेरियम व्हडलो एक प्रोजेक्ट आहा तो 500 कोटीचो अशे 1,450 कोटीचे सुमार प्रोजेक्ट तेंचे डिस्कस जाले जे फुडें वचना थंय तेंचे एजेंडान अशें आसलें की सीएमान हांगा इंटरव्यून जावचें न्ही हें करून हाडचें म्हणून. मागीर सनबर्न पयलें धारगळ शिफ्ट जालें ताका जाग्याचो विशय आसलो ते कंपनी चड चार्ज करता म्हणून ते सनबर्न जाता ते जाग्याचे 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन थंय प्लग एंड प्ले एंटरटेनमेंट हब करपाचेरूय एक डिस्कशन जालें. ती एरिया त्या कामा खातीर डिमार्केट करपाक थंय फॅसिलिटी उबारता खंयचे एडियम येयले की त्या जाग्याचेर फॅसिलिटी मेळटली तुका टॉयलेट विलेट सगळे तशे कंपाउंडेड एरिया आसतले ती कम्युनिदादीची एरिया जे आतां तोंड उगडून जाय तशे पयशे मागता ते एकदां त्या प्रोजेक्टा भितर येयले की सरकाराचो कंट्रोल आसतलो. सो त्यो गजाली जाल्यो. मागीर एक एकत्रीत अशे नवे कायदे टुरिजमा खातीर वेगळे करपाक जाय हो मुद्दो डिस्कस जालो. अशे खुबश्यो गजाली डिस्कस जाल्या आनी त्यो प्रोसेस फुडें वयता. यू थिंक जॉयल दिस वील हेल्प बिकॉज दीज आर व्हेरी पर्टिनंट पॉयंट्स बट डू यू थिंक दिस वील मूव फॉरवर्ड? Very difficult to say because a lot of these tourism plans have actually been conceptualized earlier but they have not moved forward. One of very interesting point which just came about in this meeting was the first time they decided to regulate taxi fares. So it's a very vexed issue which has been hanging fire for a long time and stakeholders I don't know not in that zone to accept a common fare. So how the government is going to navigate this path and whether all stakeholders will come on board and accept those fares, rationalized fares, regulation of fares. Because तितून भितर आता कितें आसा टॅक्सी बिजनेस इज हायली अनरेगुलेटेड. देर इज एकटो एक फेर सांगता तूं दुसरो फेर सांगता. सो वेदर
the department will be finally, or whether the government will be finally able to, bring some control over this, is going to be a big question mark. पांडुरंग बाब, फायनल तुमकां दिसता हे मुद्दे मुखार वतले काय मनमेकळेपणान उलोवप तरी जाला पयलीं फावट? सगळ्यांकूच दिसता जे ट्युरिस्ट सेक्टरांतले जे स्टेक होल्डर आसात तांकां आनी सरकारांतल्या कांय लोकांक सदांच दिसता की टॅक्सीवाल्यांक कंट्रोलान दवरपाक जाय म्हणून. आनी आतां जी गोंयची बदनामी जाल्या तातूंत टॅक्सीकारांच्या नांवान बोवाळ मारपी 50% लोक आसात. करेक्ट. सो हो रायट टायम सरकाराक दिसला म्हाका दिसता. म्हणून सरकारान विचारान घेतलो की टॅक्सीचो फेअर जो आहा तो कंट्रोल करुया, म्हणजे ताका कितें एक रेग्युलेट करुया म्हणून. आनी म्हाका जातलें, जावपाक जाय. हांव इतल्याचें थांबतां. एक मुद्दो जो लौकिकान मांडिल्लो आनी ताचेर आमी मागीर चर्चा केली ती अत्यंत म्हत्वाची. आमी आज फायनान्शियल गजालीचेर उलयले, इकॉनॉमीचेर उलयले, आनी जे फायनान्स कमिशनान सांगलां तें की सरकार लोकांक जाय म्हूण स्किमी दीत रावता, लोक स्किमी घेत रावतात आनी तातूंत भितर इकॉनॉमीचें घट्टण जाता, फायनान्शियल डिसिप्लिनाचें घट्टण जाता. आमकां नेमकें कितें जाय एक नागरीक म्हणून? सगळ्यो साधन सुविधा बरी जाय काय फक्त स्किमी जाय? तांकां आमी फ्रीबीज म्हणपाक शकता. थोडी वेलफेअराच्या दृश्टींतल्यान स्किमी आहात त्यो बऱ्यो आहात, पण जेन्ना फ्रीबीज चालू जातात आनी फ्रीबीसाच्या नांवानच जेन्ना राजकारण जावपाक लागता तेन्ना ते आमच्या राज्याच्या बऱ्याचें कितें आनी इव्हेंच्युअली आमच्या बऱ्याचें कितें, हाजेर म्हाका दिसता आमी विचार करपाची गरज आसा. आज इतल्याचेर थांबता. पांडुरंग बाब, जयल बाब, लौकीक बाब, थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरूं नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक? तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.